म्हापशांतली हो दुवेल ग्रावंड हो एक शान कशी आहा आनी वेळान वेळान जी सुडान हेचेर इम्प्रूवमेंट करून आज एक नवें पाऊल उचललेलें आहा. अनइंटरप्टेड हांगासर खेळ जातलो कारण हेजें म्हणजे रिनोवेशनूय जालें. आज लोकांक आमी एवेलेबल करूनय दिल्लो हा ग्रावंड आनी आतां हेज्या फुडें हो ग्रावंड डे नायट अनइंटरप्टेड खेळ करपाक लोकांक मेळटलो. हे गोवा स्टेट अर्बन डेव्हलपमेंट एजन्सी जी सुडा तर्फे हो जो आमचो म्हापशांतलो प्रतिश्ठीत धुळेर फुटबॉल ग्रावंड आसा तेका 39 lakhs खर्च करून एक 500 KVA कॅपॅसिटीचो जनरेटर सेट इन्स्टॉल करपाचें काम आज शुभारंभ जाता. हे जेन्ना कमिशन जातलो हो जनरेटर 3 म्हयन्याचो टायम पिरियड आहा तेका कॉन्ट्रॅक्टराक, पण तेका आमी 1.5 म्हयन्या भितर हें काम कंप्लीट करपाक सांगलां कारण लास्ट वीक ऑफ ऑक्टोबर एक मोठो टुर्नामेंट जावपाचो आसा ग्रावंडाचेर आनी जनरेटर चालू जातकूच आख्खी लायटींग म्हणजे प्लेईंग एरियाची टोटल हाय मास लायटींग आनी स्टेडियमाची लायटींग टोटली ह्या जनरेटराचेर येतली. सो अनइंटरप्टेड हांगा खेळपाक मेळटलें. तशेंच टोटल वर्क जो आसा तितून 4 अर्थिंग्स आसा आनी अंडरग्रावंड केबलिंग आसा आनी इन्स्टॉलेशन फावंडेशन आनी जनरेटर. टोटल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑर्डर इज 39 lakhs. जी सुडा तर्फे कामां घेतली वयतली तितून एक म्हणजे एक मेन काम म्हणजे युनियन फार्मसी टू आल्दोना बस स्टँड जे अप टू नंदादीप टोटल जे खांबे जे आसा ते सगळे वयतले आनी ते ओवरहेड जे HDLT लायन्स आसा किंवा सर्वीस लायन्स आसा सगळ्यो अंडरग्रावंड वयतल्यो. मदीं तेका एक मिडियन येतलो रस्त्याक आनी 2 आर्म्सचे डेकोरेटीव पोल्स येतले जशे आमच्या एंट्री पॉयंटाक घातल्या पळय तशे.